मंत्र्याचो खास अधिकारी जावपाक गरज ना ग्रॅज्युएशनाची। मंत्रिमंडळान सदळ केलो निवडीचो निकष। OSD म्हणून लायक माइंडेड मनशाक घेवं येता कामार। म्हादयेचेर सुरू जाल्ले राजकारण विजयान केलो मुख्यमंत्र्याचेर प्रतिहल्लो। एनजीटीक दिल्ल्या पिटिशनाचे दिले रजाव। विजय म्हणटा भाजपा सरकारा मदले फिक्सिंग आडोवप होच आसलो हेत। उडसूड रस्ते खणपाचेर येतलो आळाबंद। भौशीक बांदकाम खाते रस्त्यापोंदा घालतले खास चॅनल। हॉट मिक्सिंग केल्या उपरांत 3 वर्सां मेळचे ना खणपाक रस्ते। अफगाणिस्तान आनी ओमान आड जावपी ह्या मॅचींनी खेळपा खातीर मंदार, रॉलिन, आदिल आनी ब्रॅडनाची निवड। फिफा वर्ल्ड कपा खातीर निवडले 26 सदस्य राष्ट्रीय फुटबॉल पंगड। नमस्कार, हांव संदीप पिळगांवकर। आता पळोवया खबरो विस्तारान। ग्रॅज्युएशन करूंक नाशिल्ल्यानूय मंत्र्याकडे आता खास अधिकारी म्हणून काम करूं येता। एखाद्यारो डिप्लोमा वा 12वी पास आसल्यार पुरो। मंत्रिमंडळान तसो निर्णय घेतला। बुधवारा मिडिये कडेन उलयतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें की मंत्र्याचो स्पेशल ड्युटी ऑफिसर म्हणून नेमतना ताच्या क्वॉलिफिकेशनाच्या निकशात सरकारान मातशी सदळताय हाडल्या। आदी ग्रॅज्युएशन लागतालें, आतां तो 12वी पास आसल्यार पुरो। उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार, मायकल लोबो आनी जेनिफर मॉन्सेरातान विनवणी केल्या उपरांत मंत्रिमंडळान ताका मान्यताय दिली। ते खातीर मुख्यमंत्र्यान कितें राजाव दिलें तर तांकां खंय लायक माइंडेड ऑफिसर जाय। पळयात। OSD जे आसा ऑलवेज मिनिस्टराचे ते शूड बी द ग्रॅज्युएट आशिल्ले, बट हे फावटी मिनिस्टरांनी रिक्वेस्ट केली की तांचे थोडेशें रिलॅक्सेशन दिवचें म्हणून। लायक माइंडेड OSD जो घेवपाचो आशिल्लो ताका थोडेशें आमी रिलॅक्सेशन दिवन ताका विदाउट ग्रॅज्युएटूय घेवपा खातीर तांकां रिलॅक्सेशन दिलां। मिनिमम म्हणजे आमी म्हटलां की डिप्लोमा आसचो किंवा 12th तरी आसचो म्हटलां। 3 मिनिस्टरांची रिक्वेस्ट आशिल्ली। वन इज द रेव्हेन्यू मिनिस्टर, सेकंड इज एन डेप्युटी CM चंद्रकांत कवळेकर, थर्ड इज एन मायकल लोबो। ह्या निर्णयाचेर प्रतिक्रिया दितना गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा हो निर्णय गोंयकारां खातीर हास्यास्पद थारतलो, कारण OSD हो सल्लागार आसता। पळयात ताचें म्हणणें। म्हाका दिसता वी आर गोइंग टू बी द लाफिंग स्टॉक ऑफ द कंट्री। एडवायझरी पोझिशन म्हणटा सदांच सुपिरियर जाता तितलो हायली क्वॉलिफायड मनशाक हाडूंक जाय। थंय एक LTC नाजाल्यार पिवनाचे कॅटेगरीचो मनशाक जर तूं हाडून बसोवंक लागलो एडवायझर म्हणटा तो, मागीर तुजें कितें जातलें, तूं दिवाळे काडटलो कसलें तें कळटा, क्लियर कट कळटा हाजेर। आमच्या वेळार तो एक कन्सल्टंट म्हणून एक पोस्ट केल्लो पर्रीकरान, ताणें म्हणलें दे शूड बी एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड म्हणून। समीप नार्वेकारा बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी यशवंत परब। म्हादय वयल्यान सुरू जाल्लें राजकारण थारपाचें नांव घेयना। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याचेर फार पेटयला। तो म्हणटा हे केंद्रांतले भाजपा सरकार कर्नाटक आनी गोंयान म्हादयच्या विशयावयल्यान मॅच फिक्सिंग चलयलां। तें बंद करपा खातीरूच गोवा फॉरवर्डान NGT मुखार पिटिशन सादर केल्लें। म्हादयच्या विशयावयल्यान मंत्रिमंडळात आसतना गोवा फॉरवर्ड NGTत कित्याक वचूंक ना ह्या दोतोर प्रमोद सावंतान विचारिल्ल्या प्रस्नाक विजय सरदेसायान पत्रकार परिशदेंत जाप दिली। पळयात तो कितें म्हणटा तो। ताणें एक डिनाय करूंक जायना की एक स्टेटस को आशिल्लो। स्टेटस को कितें आशिल्लो की कर्नाटका सुप्रीम कोर्टान गेला, गोंय सुप्रीम कोर्टान गेला। हो स्टेटस को डिस्टर्ब कोणें केलो, हो चेंज कोणें केलो? हो स्टेटस को चेंज केलो BJPचे मंत्र्याच्या आदेशा वयल्यान। तो आतां कितें सांगू, तो एक ज्युनियर ऑफिसर कितें सांगू तें, आनी कोण गोंयकार मानूंक तयार नाही ज्युनियर ऑफिसरांनी एदें व्हडलें लेटर दिलें म्हणून। आनी लेटर दिलें जाल्यार ट्वीट कसो आयलो तोय बी ताकाय बी उत्तर ना ताजे कडेन। सो हें लेटर दिवन स्टेटस को डिस्टर्ब जालो, आनी एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी वी डिसायडेड टू गो टू NGT। सो हातूंत आमचें चुकलें कशें, कित्याक आमी कोर्टान वचून एक इन्शुरन्स पॉलिसी गोंयाक मेळ्ळा। फाल्यां जर जावडेकरान चेंज करना म्हणलें, ताजेर कसलो प्रेशर आयलो जाल्यार कितें जातलें? कितें आहा तुमच्यान कितें करूं जाता? मजगतीं काँग्रेसीन आंदोलनात चालूच दवरल्यात। बुधवारा तांणी दिवचलें आंदोलन केलें। ह्या वेळार तांणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराची प्रतिमा लासयली। We are come here to condemn the decision which Prakash Javadekar had taken. आणि इतलें सांगपाक सोदता लोकांक ही जागृताय जी काँग्रेसान केल्ली आसा, तालुक्यांत वचून कलेक्टरान वचून रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय। ही मेसेज आमची दिल्ली पावपाक जाय की वी आर नॉट रेडी फॉर अ कॉम्प्रोमाइज वेन इट कम्स टू आवर रिवर।
ह्या विशयाक वास्तवीक हात लावपाची गरज नाशिल्ली, कित्याक हो म्हादयचो जो विशय आसा हो न्याय प्रविश्ट आसा, सुप्रीम कोर्टान हो मॅटर पेंडींग आसा. अशें आसतना BJPन खंय तरी कर्नाटका आतां जें बाय इलेक्शन जावपाचें आसा 17 मतदारसंघान हें दोळ्या मुखार दवरून आनी हो कर्नाटका जो BJP सरकार जो तेंच्यांनी लोकांच्या मॅन्डेटी विरुद्ध वचून जो फॉर्म केलो तो सरकार राखून दवरपा खातीर हो सगळो आतां प्रयत्न चल्लेलो आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मनीस नाशिल्ली नाफ्ता बोट गोंया हाडपा खातीर जबाबदार आशिल्ल्या MPT अध्यक्षा आड मुख्यमंत्र्यान गुन्यांव दाखल करूंक ना. कित्याक तर हे गजालीत ताचोय आस्पाव आसा, काँग्रेसीन आरोप केला. MPTच्या अध्यक्षाचेर गुन्यांव दाखल करून घेवपा खातीर MPT कडल्यान आनीक कसले सहकार्य जाय अशें काँग्रेस विचारता. दोनापावलाच्या दर्यांतल्यान ही बोट भायर काडपा खातीर सहकार्य जाय आशिल्ल्यानच मुख्यमंत्र्यान MPT अध्यक्ष आनी बोट धन्याचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा. फाटल्या 14 दिसांच्यान कांयच जावंक नाशिल्ल्यान भोपाळा सारकिली आनीक एक दुर्घटना जायत म्हणूनय गिरीश चोडणकरान भिरांत उक्तायल्या. आमचो कायदो ताका फ्री करपाक शकता, तें एक ऑपरेशन जाय म्हणून. म्हणजे तुजे विकनस तूं दाखयता. म्हणजे MPT चेअरमॅनाचें कॉपरेशन जाय म्हणून तुमी तेजेर केस घालनात, ताका बूक करना. हो कसलो स्टेटमेंट तुजो? कसलो मुख्यमंत्री तूं? कसलो होम मिनिस्टर तूं? तूं सांगता तेजे सहयोग जाय म्हणून तेजेर आमी आतां केस करना म्हणून. पयलीं तुवें स्टेटमेंट कित्याक केलो ताका बूक करतलो म्हणून? म्हणजे हितून सगळें कळटा की चीफ मिनिस्टर कितलो इनवॉल्व जाल्लो आसता हितून. जेन्ना तूं MPT चेअरमॅना कडेन बँड जाता, एक गोंयचो मुख्यमंत्री MPT चेअरमॅना कडेन बँड जाता, ताका सारको सरेंडर जाता, तेन्ना कळटा तूं मुख्यमंत्री हितून कितलो इनवॉल्व आसा. जेन्ना मुख्यमंत्री MPT चेअरमॅना मेळपा वयता, इट शोज द गिल्ट ऑफ अवर चीफ मिनिस्टर दॅट ही नोज हाव दीस वेसल हॅज रिच्ड MPT. ज्यो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करपाक जाय वेसल हाडटा आसतना त्यो खंयच वेसल हें केल्ले ना. टोईंग ऑफ वेसलाचे कारण शिपींग प्रोटोकॉल्स आसतात आनी थोडे मॅन्डेटेड गायडलायन्स आसतात, ते खंयच हें केल्ले ना. सो ह्याच्या पार्श्वभुमीचेर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन ताबडतोब मागतात की जे कोण इनवॉल्व आसा पयलीं तांकां बूक करपाक तूं स्टार्ट कर. म्हादय विशयाचेर पेडण्या आंदोलन करतना मोपा येवपा आशिल्ल्या गेमींग झोनाकूय गिरीश चोडणकरान विरोध केलो. तशेंच कायदो आयोगान तयार केल्लो अहवाल मुख्यमंत्र्यान वाचचो अशी सुचोवणी ताणें केल्या. आयज गॅमलिंगा मार्फत बारीक बारीक लोक काबार जाल्ले आसात, फॅमिली काबार जाल्ले आसात, आनी जी घाण आयज पणजेक सुरू जाल्यात ती पेडणे तालुका हाडून तुमी आनी काबार करपाक सोदनाकात. सपोज तुमकां तें करपाकूच जाय आशिल्लें जाल्यार तुमी टेंडर करपाचें. ही 5 लाख जमीन करपाक सोदता, कोण जो पयशे चड दिता ताका दिवपाची. तुमकां कितें अधिकार आसा 5 लाख जमीन तुमी गेमींग झोन म्हणून मार्क करप आनी कोणाक तरी जोडपा दिवप? तितले खुबशे BJPचे लोकूय शामील जाल्ले आसात आनी ते 5 लाख जमीन जो बेश्टी आसा ताका तेजो व्हॅल्यू जंय गेमींग झोन जालें जाल्यार त्या जमनीचो किंमत वाडटली आनी थंय तो एक गेम झोन करपाक करोडांनी रुपया आकारतलो. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रस्ते सेगीतपणान खणप बंद करपा खातीर सरकार नवी कल्पना घेवन मुखार सरला. आता रस्ते खणपाची गरज पडची ना. केबल घालपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान रस्त्या सकयल अंडरग्रावंड सुवात दवरपाचें थारायलां. ह्या विशीं सरकारी तशेंच खाजगी आस्थापनाकूय कळीत केलां. रस्ते हॉटमीक करपा पयलीं तुमची कामां करून घेयात. एकदां रस्ते केल्या उपरांत फुडलीं 3 वर्सां मेरेन तुमकां कांयच करपाक मेळचें ना. दूरसंचार कंपन्यो आनी सरकारी आस्थापना ह्या ना त्या कारणाक लागून रस्ते खणटना दिश्टी पडटाली. केबल म्हणा वा लायटीच्यो तारी ना जाल्यार सिवरेज पायपलायनीच्या कामा खातीर रस्त्यांचे खणप चालूच आसताले. हे टाळपा खातीर भौशीक बांदकाम मंत्री नवी संकल्पना घेवन मुखार सरला. जे रोड ऑटोमिक्स घालचे पयलीं तुमी तुमचे अंडरग्रावंड कितें आसा तें करा म्हणून प्रत्येकाक डायरेक्शन दिलां. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक, जिओक जावं बाकीच्या जे कोणाक कनेक्शन वॉटर सप्लाय कनेक्शन बी जाय त्यांनी ऑटोमिक्स घालचे पयलीं रोड आसता ते अंडरग्रावंड त्यांनी करपाचें काम. मागीर ऑटोमिक्स घालतरी 3 वर्सां परतो रस्त्याक हाल लावन मेळपा ना. पूण आमी तांकां रस्त्याचे क्रॉस करपा खातीर प्रोविजन दवरतले प्रत्येक कडेन. म्हणजे जे अंडरग्रावंड जे केबल जावं कितें वेता रोड क्रॉस करता तांकां आमी परतो फुडपाक प्रोविजन दवरतले. तांकां आतां थोड्यांक कितें जातलें जवळ जवळ लांब पडटलें मातशें. तें लांब पडटा म्हणून शॉर्टकट मारूं सोदता, तें फुडें जावचें ना.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाक लागून ग्रीन पार्क जंक्शन ते गिरी मेरेनचो रस्तो मरणाचो सापळो जावन रावला. फुडल्या 4 दिसां भितर हो प्रस्न जाग्यार घालपाचें आश्वासन मंत्री पाउसकरान दिलें. आणि एक 4-5 दीस राव ग्रीन पार्का कडेन नॅशनल हायवे कडले स्टेट हायवे सगळे क्लियर जातले. तूं 4-5 दीस मातसो राव. हय, पूण पावस चड पडले कारणान कितें जाता, जमीन वेट असले कारणान जे आमी रिपेर करतात ते टिकना. 4-5 दिसां भितर परतून ओपन जाता. आतां जालें न्ही, ड्राय जालें. आतां काम स्टार्ट जालां PWDचें. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. खाजन जमनीच्या भरती सुक्तीची सीमारेषा थारोवपा खातीर गोंयाक दर्यादेग वाठार वेवस्थापन आराखड्यात दुरुस्ती जाल्ली जाय. भरतीची सीमारेषा खाजनाच्या बांदा मेरेन आसची अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. त्या प्रमाण कायद्यात बदल जावचो ह्या हेतान निलेश काब्रालान केंद्रीय अधिकाऱ्या कडेन संपर्क करपाचें थारायलां. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो 15 नोव्हेंबराक सादर करपाक जाय अशें आसलें तरी गोंय सरकाराक हो आराखडो सादर करपाक आनीकूय मुजत वाड जाय. ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करपा खातीर आपूण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक वचून मेळटलो अशें निलेश काब्रालान सांगलें. 2011च्या CRZ नोटिफिकेशनात खाजना खातीर विशेष तरतूद आसा. Almost 40-50 panchayat, more than 50 panchayats have given their plans. More than that has given their views, which we have sent to NCSM already for their views. But khaitari NCSM is not giving us back to the government. So we are now asking the central government to intervene and on amka special regulation which is already there in 2011 notification for Khazan lands, where we are asking for finishing the high tide land at the bond itself. So these issues we will be taking up with the central minister. Bonds je amche goinkarani maintain करू ना म्हणून sea water will come inside. So now the government has decided to maintain all the bonds. So we want a CZMP line to end at the bonds. CZMP दिवपाक गोंय सरकाराक 15 नोव्हेंबराची डेडलायन दिल्या. जाल्यार निलेश काब्राल म्हणटा आमकां आनीक थोडो वेळ जाय. The 15 तारखेर you have to submit it. If you don't submit, what happens? We have already asked, we are asking for more time. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. MPTच्या क्रूज टर्मिनलांतल्या गोवा मायल्सच्या कावंटराक मुरगांवच्या टॅक्सीवाल्यांनी विरोध केला. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान हस्तक्षेप करत हो कावंटर मुरगांव टॅक्सी चालकांच्या सुवाधीन करचो अशें तेंचें म्हणणें. थळावे टॅक्सी चालक म्हणटात आमकां हांगा जाय तसो धंदो जायना. देखून मुरगांवचे टॅक्सीवाले बुधवारा शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाक वचून मेळ्ळे आनी हो कावंटर थळाव्यांचे सुवाधीन करपाची तांणी ताचे कडेन मागणी केली. ताचेकय फुडें वचून तांणी क्रूज बर्थाचेर ॲप लागू करचो न्हय अशें मागलें. पूण लास्ट इयर आमी गोवा मार्क्साक नाका म्हणोना, लास्ट इयर गोवा मार्क्स चलताले न्हू तशेंच आमी चलोवपाचें म्हणून त्या इशू खातीर गेल्ले. कित्याक फॉरेन गॅस येता न्हू ह्यो 3 वरां खातीर येता, 3 ते 4 वरां खातीर. ताका तो ॲप डावनलोड कर आनी ताका ती गाडयेक ताका रॉंग टायम नासता. त्या खातीर आमी ताका एकच गेल्ले, ते स्लिपी आसा न्हू ते स्लिपीच तुजें स्टार्ट कर ह्याच खातीर गेल्ले इतलेंच. आनी आमी ताका ओपोज असो करूं ना कांयच. ह्योच आमचो इशू आसलो. लास्ट इयर कितें चलतालें तशेंच चलोवपाचें म्हणून स्मुथली आनी कांय आमचो इशूच ना. गोवा मायल्साचे आमचे टॅक्सीवाल्यांचे चालू आसले पळय ते तशेंच कंटिन्यू करूंक सांगा. मातशें कितें तरी तेंच्या भितर इशू आसलेलो. ह्या पोर्टान काम करपी आमचे भुरगे आहा पळय ते पोर्टान जे वेसल्स येतात तेजे खातीर भाडे मारपी ते आनी दुसरे कडेन खंय भाडी मारिना तितल्याच पुरते. दुसरे कडेन बोटी कडेच काम करपी ते आनी ते ऑलमोस्ट 90% लोकल जा. लोकल म्हटलें की हांगासून वास्को पर्यंतूय धरून आहा. आमी फक्त सड्याकारा करता उलोवना बरोबर मरे. सगळ्यांक घेवन करता ते आनी ताका ते गोवा मायल्साची सिस्टम चलची ना. गोवा मायल्स येयली हांगासून पणजे येयले थंयसून थंय वचले तर तांकां तें कोता पडना. ह्या विशयाचेर आमी तेंचेय कितें तरी भरपूर उलोवप आसलेलें. गोवा मायल्सवाल्यान ते थोडेशें आमचे कडेन मिटींग बी केल्ली. तेंचो कोण हेड आहा तो मुंबयच्यान 8 तारीख येता म्हटलेलो. पूण तरी आसतना हांगासर मातशें चड प्रेशर येवपाक लागलो. मागीर हांव CMा कडेन उलयलो आनी CMान मातशें इंटरव्हीन करून ताका सोल्युशन काडलां आनी सगळे जाण CMाक देव बरें करूं म्हणटा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बुधवारा जाल्ले दक्षिण गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाचे बसकेंत वेगवेगळे निर्णय घेतले. किरकोळ नुस्तें मार्केट परतून एक फावट पयलींच्या जाग्यार हाडटले. प्रदर्शन भरोवपाच्या जाग्याच्या दरांत वाड केल्या. पयलीं 1 स्क्वेअर मिटरा आड
40 रुपया दिवचे पडटाले, आतां 60 रुपया दिवचे पडटले. एका प्रदर्शना खातीर 1,500 स्क्वेअर मिटर जागो दितले. पूण आमी आज वत्ते देव आमगेले बॉडी मिटिंगेक आयले आनी आज मिटिंगे आमी फायनलायज केलां हे रिटेल फीश मार्केट हिंगा करपाक. एक्झिबिशन येताय आनी एक्झिबिशनाक पयली रेट आसलेली पर स्क्वेअर मिटर 40 रुपीज एंड 1200 स्क्वेअर मिटर. मागीर फाटीं लास्ट मिटिंगे पयलीं तेणें डिसिजन घेल्लें लास्ट बॉडीन ही रेट वाडयल्ली 40 खातीर 60 केल्ली आनी 1200 स्क्वेअर मिटर खातीर 2000 स्क्वेअर मिटर गेल्ली. आनी हेका लागून ही एक्झिबिशन येवपाक हिंगा आमकां डेट घेयल्ल्यो त्यो कॅन्सील केल्यो. तेंगे रेट चड पयशे चड जाताय म्हूण फर्स्ट सप्तेन तें आमगे बुकींग आहलेलें तेंय कॅन्सील जालें. आतां आमी डिसिजन घेयलां तें 40 रेट आहलो ती 60 दवरपाक, पूण 2000 स्क्वेअर मिटर आहलो तें 1500 हाड. फोंड्याच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत आतां सगळे तरेच्यो सुविधा मेळपाक लागल्यात. जाय तितले दोतोरी सेवेत रुजू जाल्यात. अल्ट्रासावंड, सगळे तरेचे रक्त तपासण्यो, डायलिसीस, डायटची आनी काळजाच्या पेशंटा खातीरची इंजेक्शनां, वखदां, उपचार इतलेच न्हय तर बाळंतपणा उपरांत बाळटेराक त्यांच्या घरा व्हरोन पावोवपाची सेवाय सुरू केल्या. म्हायती वैजकी अधिकारी दोतोर विकास कुयेलकारान दिली. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आतां पेशंटाची रहदारी खूब वाडल्या. ओपीडी पेशंटांक आमी 300-350 पेशंट असतात दिसाक. तशें आमचे कॅज्युअलिटी 24/7 आसा. थंय दीस रात पेशंट असतात. अबाउट 150 ते 200 पेशंट थंय येतात पर डे. मेडिसीन पण जे आमचे कडेन ना ते आमी लोकल परचेस करतात. इवन डायलिसीस पेशंटाक सुद्दां आमी आतां इंजेक्शन सगळं फ्री दितात. इंजेक्शनान न्ही आमी तांकां डायट्स दितात. पयलीं आमी तांकां कांय दिनाशिल्लें जेवण त्या फुडें भुकेर आसता म्हणून आमी आतां तांकां जेवण सुद्दां आमी दिवपाक लागल्यात. आनी आमी ज्यो पळय डिलिव्हरी जाता हांगा त्या बायलांक आमी घरपोच करतात, पावयतात तांकां घरा कडेन व्हरून. भुरगीं सुद्दां कोणी बरी ना जालीं तांची तर तांकां आमी एम्ब्युलन्सीन घरा कडेन पावयतात. हें सगळें जरी खरें असलें तरी हॉस्पिटलाचो AC प्लांट चलनाशिल्ल्यान ऑपरेशनांचेर परिणाम जाल्ल्याची कागाळ एका पेशंटान नोंदयली आनी ताचेर दोतोर कुयेलकारान स्पश्टीकरणय दिलें. पळयात. म्हाका मायनर बारीकशी गाठ जाल्या तें म्हाका ऑपरेशन करपा जाय. हांव सोमारा हांगा एडमीट जालां. शुगरीचो प्रॉब्लेम आसा तर म्हाका इन्सुलिनान ती कंट्रोल केल्या. पूण ऑपरेशन हांगा येयल्या उपरांत ऑपरेशन थिएटराची AC प्रॉब्लेम जाला म्हणून दोतोरान सांगलें की AC खातीर आमी ऑपरेशन करूंक शकना. आमचे हॉस्पिटलाचे चिलर प्लांट म्हणून आसता AC स्टार्ट जावपाचो. तो चिलर प्लांट चलनाशिल्लो. कारण म्हणल्यार तो परतून ट्रीप जातालो बिकॉज ऑफ हाय वोल्टेज. म्हणटकर हांवें ते डिपार्टमेंटा इंजिनियरांक वचून मेळ्ळो बाबा हे सदां ट्रीप जाता आनी ट्रीप जातकर हाय वोल्टेजाचेर ते आमचे जळटा. आतां वोल्टेज मेंटेन केल्या आनी ताणें पळय कितें जळिल्लें आसा तें आज येवन ताणें सगळें रिपेर केल्लें आसा. आयच्यान आमगेलो चिलर प्लांट स्टार्ट जालो. वोटींग AC सगळो चालू जालो. आज आमी 2 ऑपरेशनां सुरू केल्या. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. अफगाणिस्तान आनी ओमाना आड जावपा आशिल्ल्या मॅची खातीर निवडिल्ल्या 26 सदस्य राष्ट्रीय फुटबॉल पंगडात मंदार राव देसाय, आदिल खान, रॉलिन बॉर्जिस आनी ब्रॅडन फेर्नांडीसची निवड केल्या. फिफा वर्ल्ड कपाचे पात्रताये खातीर ह्या दोनूय पंगडा आड जावपा आशिल्ल्या मॅची खातीर मुखेल प्रशिक्षीत इगोर स्टिमोकान 26 सदस्य पंगड निवडला. अफगाणिस्तान आनी ओमाना आड जावपी ह्यो मॅची दुशंबे ताजिकिस्तान आनी ओमानाची राजधानी मस्कटाक 14 आनी 19 नोव्हेंबराक जातल्यो. 26 सदस्य पंगड. गोलकीपर्स गुरप्रीत सिंग संधू, अमरिंदर सिंग, धीरज सिंग. डिफेंडर्स प्रीतम कोटाल, निशू कुमार, राहुल भेके, अनास नरेंदर, आदिल खान, सार्थक गोलोई, सुभाशिष बोस, मंदार राव देसाय. मिडफिल्डर्स उदन सिंग, सेमी डोंगल, रायनर फर्नांडीस, विनीत राय, सहाल अब्दुल, प्रणय हलदेर, अनिरुद्ध थापा, लाल इन जोएला छांगटे, ब्रँडन फर्नांडीस, आशीष कुरुनियार. फॉरवर्ड सुनील छेत्री, फारूक चौधरी, मनवीर सिंग. गोवा 365 खातीर खबराकार क्लिंटन डिसुजा. आतां मारया हेर खबरांचेर नदर. पळोवया न्यूज रावंडअप. प्रियोळ मतदारसंघातल्या खांडोळा वाठारात बांदपा आशिल्ल्या सरकारी प्राथमीक शाळेच्या नांव तक्त्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी उक्तावण जालें.
ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्लो. पावला पावलार बशी थांबोवन येरादारेक आडखळी निर्माण करूं नाकात, नाजाल्यार कारवाय करची पडटली. मडगांवचो येरादारी पुलीस निरीक्षक सूरज सामंतान बसकारांक शिटकावणी दिल्या. बशीत प्रवाशी भरपाच्या नादात बसकार पावला पावलार बशी थांबयतना सर्रास दिश्टी पडटात. हे विशीं मडगांवच्या लोकांनी कागाळी केल्ल्यो. तशेंच सोरो पिवन गाडी चलोवप्या आड पुलिसांनी कितल्योश्योच कागाळी नोंदयल्यात. मोहम्मद पैगंबराच्या वाडदिसा निमतान मडगांवच्या मुस्लिम समुदायान 10 तारखेर जुलूस काडपाचें थारायला. देखून तांणी जुलूस काडपाक मार्ग थारावपा खातीर दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाची भेट घेतली. पुलीस अधीक्षकान जुलूस काडपाक तांकां मान्यताय दिल्या. दक्षता जागृताय सप्तका निमतान मंगळारा वास्को सायकल रॅलीचें आयोजन केल्लें. भ्रश्टाचाराक आळबंद घालपाच्या उद्देशान केंद्रीय दक्षता आयोगान एक कायदो चालीक लायिल्लो. ह्या कायद्या अंतर्गत आयोगाक भ्रश्टाचारा आड आपली मोहीम खर करपाक मजत जातली. म्हापशेच्या सम्राट क्लबान मंगळारा रंगभूमी दीस मनयलो. ह्या वेळार रंगभूमी जिती दवरपा खातीर वावर केल्ल्या कलाकारांचो भोवमान घडोवन हाडलो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, वास्कोच्यान हिरू महाले आनी म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.